हॅलो हॅलो सगळे गोंयकारांक हॅलो. तर आयची रेसिपी आसा पपाया कोकोनट सलाड. हेल्थी ऑप्शन आसा. रेसिपी पळोवन घेयात, इन्ग्रेडियंट पळोवन घेवया कशें करपाक ते. हे हांवें मिक्स लेट्यूस घेतला. तुमकां जे आवडटा ते हिसपान तुम्ही लेट्यूस घेयात. हांवें बेबी जॅम, मिक्स लिव्स, लिफे, रॉकेट आणि असले सगळे लेट्यूस घेवन ताका बरें धुवन घेतला. थंड उदकान धुता बरें आणि एका 10 मिनटां उदकान बुडोवन दवरता. 10 मिनटां उदकान बुडोवन दवरले की जातले सगळे कोयर जे लेट्यूसान आहा ते सकयल बसतले आणि तुमकां क्लीन लेट्यूस मेळटले. हे पपाय बरे पिकलेले पपाय आहा, चडू पिकलेले ना, असे मिडियम. आता हेजे स्कूप करून घेता. जर तुमच्याकडे स्कूपर ना जाल्यार तुम्ही डायस करून घेयात, काय प्रॉब्लेम ना. बरे सुंदर डायस करा, पळोवपाक बरें दिसपा जाय. मेन सॅलड म्हणजे कितें पळोवपाक बरें दिसपा जाय, तेन्ना तुमकां खावपाक बरें दिसतले. ह्या भशेन हांवें स्कूप करून घेतला पपाय. आता लेट्यूस जे आहा हेजे आमी उदक काडून घेवया. अशें परते मारपाचे न्हू. परते मारले की जातले तेतून जे कोयर जे आहा सगळे परतून लेट्युसान वयतले. इल्लेशें उदीक उडयलां हांवें. आता वयल्या वयर लेट्यूस काडपाचे आणि तेजे जे जे कितें कोयर आहा लेट्युसान ते सकयल बसतले आणि वयले लेट्यूस आमी स्कीम करून काडपाचो. हे हांवें काडले अशें. म्हाजे कडेन स्पिनर आसा. हें मुद्दम तुमकां दाखोवपाक लागून अशें केलां हांवें. आता हे इन्ग्रेडियंट्स पळोवन घ्या कितें कितें आहा ते. वॉलनट हांव अशें कातरून घेता, बरें चॉप करून घेवप. आता ड्रेसिंग करून घेवया आमी. ऑलिव्ह ऑयल, बाल्समिक विनेगर, काळी मिरी, चिली फ्लेक्स, तांबडी मिरसांग सुकलेली. तुम्ही मिक्सरान घालून मातशें वाटले बेस्ट चिली फ्लेक्स मेळटले तुमकां. आणि सी सॉल्ट घातला हांवें. ड्रेसिंगाची क्वांटिटी म्हणजे 1 कप तेल जाल्यार अर्दो कप विनेगर, बाल्समिक विनेगर आणि एका बरे 5 सेकंड तरी बरे विस करून घेवप. बरे धबधबीत दाट जातले. आता एक लिंबू घाले तेतून तर आनीक टेस्ट तयार जातलो. तुम्ही डायट बी करता जाल्यार जर हे सॅलड तुमकां बेस्ट हेल्थी ऑप्शन्स आसा. आता आमचे लेट्यूस पळोवन घेवया. हेतून उदक हांवें काडून घेतला जाता तितले. आता हेतून पपाय घालया आणि सलाड तयार करून घेवया. एकदम पळोवपाक एक्झॉटिक आणि सुंदर दिसतले सलाड. आता ड्रेसिंग घालया आणि एका स्लाइटली मिक्स करून घेवप आमी. चिड्डो मोड्डोपाचे न्ही. वॉलनट घालता, कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट आणि मिक्स करून घेवया. स्लाइट मिक्स करून घेवप. बरे प्रेमान मिक्स करून घेवया ताका. हे पळय आमचे सलाड आमचे तयार जाल्ले आसा. आता प्लेटिंग करून घेवया. प्लेटिंग कशें करून घेवपाचें ते पळोवन घेयात. आमी हॉटेलांनी बीन प्रेझेंटेशन आमी अशे भशेन दितात, ताका लागून लोक चड अट्रॅक्ट जाता आणि चड ऑर्डर येता आमकां. वयल्यान गार्निश करपाक लागून आनी इल्ले कोकोनट घाला. ती ऑप्शन तुमचे सलाड तयार. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.